108 ॲम्ब्युलन्सीचो संपार गेल्लो स्टाफ आतां उपासाक बसपाचो आसा। म्हयनोभर जालो हे कर्मचारी धरण्याक बसल्यात। तांचे कडेन सरकारूय पळयना आनी जीविकेय नजर घालिना। सुरवातीक 15 भर कर्मचारी आळीपाळीन उपासाक बसतले। तितल्यान प्रश्न सुटलो ना जाल्यार आमरण उपास धरतले। पगार, ओव्हरटायम आनी ड्युटीच्यो कटकटी जाल्ल्यान 108चो सगळो स्टाफ संपार गेला। सरकार भायले ड्रायव्हर आनी टॅक्निशियन घालून 9 ॲम्ब्युलन्सी तात्पुरत्यो चलयता। पयलीं सरकारान मॅनेजमेंटाक सपोर्ट दिल्लो, कित्याक जीव्हीके कंपनी जी आसा तांकां दिसतालें कितें तरी बरें मोठें काम करता म्हणून। पूण जी फ्रॉड आसा म्हणून जेन्ना आमी दाखोवन दिले तेन्ना सरकारान सांगलां आमकां सपोर्ट आसा आनी सरकारान तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा की तुमी इमिजिएटली हे सगळे रिवोक करा आनी सगळे लेबर लायसन्स ते घेयात म्हणून। पूण म्हाज्या सरकारा कडेन अशें मागणें आसा, हें इतल्या पुरतें सरकारान दवरचें न्ही, सरकारान कारवाय करची। हें कित्याक इतले दीस जावना, लेबर लेजिस्लेशन कित्याक फॉलो जावना, हें सरकारान कारवाय करची अशी आमची मागणी आसा। आमी जेन्ना कामार आशिल्ले आमचे वर्कर तेन्ना 1000 ते 1200 कॉल्स पर डे येताले। आयच्या तारखेक 140 ते 200 कॉल दिसाक येता। सो कॉल येवपाची जी प्रक्रिया जी आशिल्ली ती सुद्दां कितली कमी जाल्या आनी तितूंतले मिनिमम 54 कॉल्स अनअटेंडेड आसता, म्हणजे ॲम्ब्युलन्स ना म्हणून सांगून ते कॉल्स हे करता। सो कितें सेवा ही जीव्हीके कंपनी चलयता ही आमकां कळून येयल्ली आसा आनी जनतेक कळून येयल्ली आसा। लेबर लेजिस्लेशन कित्याक फॉलो जावना हें सरकारान कारवाय करची अशी आमची मागणी आसा। आनी जर सरकार हें करना जाल्यार आतां 18 दीस जाले आमी धरणे आंदोलनाचेर बसलेले। आमी अशें ठरयल्लें आसा की सोमारच्यान साखळी उपोशण आमी सुरू करता। साखळी उपोशणान सुद्दां सरकाराचे आनी मॅनेजमेंटाचे दोळे उगडना जाल्यार आमच्या वर्करांनी ठरयलां की आमरण उपोशणाचेर वचपाचें म्हणून। तो अलाउन्स मेळटा तो तेंच्यांनी अब डिसेंबराच्यान आडोवन दवरलेलो। डिसेंबर, जानेवारी आनी हो आतां फेब्रुवारीचो तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो। इतल्या भुरग्यांचो तेंच्यांनी डे दिवंक ना अजून। दुबावी डान्स बार मोडपाच्या केशीचो कळंगुटेचो आमदार मायकल म्हापशा अतिरिक्त सेशन कोर्टात हाजीर जालो। प्रॉपर्टीचे लुकसाण, तोडफोड, दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन घुसपाचे आरोप मायकलाक लायल्यात। आमदारा सयत कांय थळव्यांकूय पुलिसांनी समन्स धाडल्यात। आरोप कबूल करचे म्हूण खंय पुलीस तांचेर दबाव हाडटा। पुलिसांक बेकायदेशीर धंदे बंद जाल्ले नाका, आपूण दर्यादेग वाठार नितळ करता, लोकांनी आवाज काडचो म्हूण मायकल उलयला। कळंगूट कांय दिसा फाटीं 4 बांदकामां मोडिल्लीं। थंय डान्स बार चलता म्हूण आमदार आनी थळाव्यांचो आरोप। जमावती बांदकामां मोडटना ते सुवातेर मायकल आशिल्लो। घडले ते गजालीक मायकल जबाबदार म्हूण आरोप जाल्ल्यान म्हापशेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान मायकलाक शेनवारा हाजीर जावंक सांगिल्लो। मायकल म्हणटा बरें काम केल्ले पुलिसांक सोंसना। डान्स बार बंद जाल्या, हे डुबियस मसाज पार्लर बंद जाल्या, एक काय पुलीस ऑफिसरांक चिमटे येयल्ले आसा, तांकां दुखलेले आहा, ते आयज केशी घालीत आहा। आयज म्हाका केस आहली। जेन्ना वायट गजाली आमी बंद करूंक वयता, गव्हर्मेंटान उठचे म्हणून, पुलीस डिपार्टमेंटान उठचे, हे वायट गजाली बंद करचे, तितून थोडे पुलिसांक चिमटे येता। म्हाका डेट दिल्या 4 एप्रील, म्हाजेर डायरेक्ट क्रिमिनल केस हिंगा घातलेली आहा। आनीक 3 येवपाच्यो आहा खंय म्हाजेर, म्हणजे हांव झगडत रावपाचो। म्हणजे साफ जो तर कोत्ता, हे में जे जाला कलंगूट कांदोली भागाचो साफ कोत्ता जाल्यार म्हाका कोर्टान उबो रावचो पडटलो। हांव लोकां कडेन मागता की तुमी सगळे जाण उठपाची गरज ना, जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक हे फुडें त्रास जातले। बांदकामां मोडटना जमावात आशिल्ले म्हूण कांय थळाव्यांकूय पुलिसांनी समन्स धाडल्यात। फक्त रावल्ले ते लोकांचे फोर्स करता पुलीस की एडमीट करा म्हणून, ते म्हळ्यार अशें कोणीच कांय करूं ना, लोक सगळे उबे आसले। आमदार मायकल लोबोच्या एफआयआराच्या केशीचेर कोर्टान 4 एप्रिलाक सुनावणी दवरल्या। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। वास्को कितलेशेच लावार्थींक खंय फाटले 7-8 म्हयने जाले दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणेचे पयशेच येनात। ह्या पयशांच्या आदारान जगपी गरीब जाणटेल्यांक बीजेपी सरकारान पिडचे न्हय म्हणून काँग्रेसीच्या अल्पसंख्याक फाट्याचो अध्यक्ष सैफुल्ला खान उलयता। फाटले 7-8 म्हयने जाले लोकांक येवजणेचे पयशे मेळूंक नाशिल्ल्यान तांचे खंय हाल जाल्यात। सरकारान तांचे पयशे रिलीज करचे म्हणून तो मागता। दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खाला अर्ज केल्ल्या जाणट्या लोकांक भाजपा सरकार वेळार पयशे दिना। सरकारान ह्या गरीब जाणट्यांक सतावचे न्ही असो उलो काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचो अध्यक्ष सैफुल्ला खानान मारलो। सिनियर मनीस जालो, इलेक्शन कार्ड असलेले तेंचे राशन कार्ड आसा तर तांकां ऑन द स्पॉट दिताली। चल तुमी पेपरूय मागता जाल्यार पेपरूय तेंचे कडेन सगळे दितात। पेपरूय मेवडे आसतना तुमी तांकां 1-1 वर्स लायतात, 8-8 म्हयने लायतात। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की सर की तांकां जाता तितले बेगीन तेंचे पयशे क्लियर करचे म्हणून, तांकां सतोवपाचे न्हू। गव्हर्मेंट तांकां त्रास करता, त्रास करप न्हू, ते मनशाची बरें घेवपाक, ताचो आशिर्वाद घेवपाक जाय। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेऊया एक विराम।